तुम्ही तांच्या जाग्यार आशिल्लो कितें करपाचें? ना खूब वस्तू आहा. देर आर सी they are functioning from Delhi. It is Ministry of Home. They are working under Ministry of Home. IPS जेन्ना ऑफिसर आसता, IPS ऑफिसराक आमी रिस्पेक्ट दिता एज अ गोंयकार, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट. दे आर कमिंग हियर एंड वर्किंग इन आवर स्टेट टू गायड आवर पुलीस, दॅट इज गोवा पुलीस. गोवाचे पुलीस जे कोण आहा, PI, DYSP अप टू द SP रँक गोवा पुलीस सर्विसाचे आहा आनी डायरेक्ट रेक्रूट आहा. सो हेंकां सगळ्यांक गायड करपी, हेंकां सगळें शिकोवपी आनी हेंकां डायरेक्शन दाखोवपी हे. सो आमी तेंकां रिस्पेक्ट दिवपाकूच जाय आनी आमी तेंचे. पण आज जेन्ना अशी घडणूक घडटा मायकल बाब, तुमी आशिल्लो जाल्यार कितें करपाचें? ना खूब वस्तू करूंक जाता आनी म्हाका दिसता जे कितें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो मुख्यमंत्र्या कडेन गेला तेणें तो दिल्ली ऑलरेडी धाडलेलो आहा आनी दिल्लीसून जे कितें जावपाक जाय तें जातलें आनी तेणें तें फॉलोअप करून घेवपाक जाय. जेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा वी आर प्राऊड टू से दॅट वी आर पार्ट ऑफ द डबल इंजीन गव्हर्मेंट. Double engine government has to act. These things are not tolerable in the state of Goa, and I would directly say as a legislator of the state of Goa that this needs to be put right. And confidence has to be given back to the general public that we are here to protect you, we are here to guide you, we are here to serve you.